येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. करंजाळे कोपेला कडल्या रस्त्याची जाल्या चाळण. थळाव्यांनी केल्यो साबार कागाळी. सरकाराक पडिल्ले ना. थळावे लोक जाल्यात फुर्योज. आझादी का अमृत महोत्सवाचो भाग म्हण SBI बँकेन राबयल्या बायल खातेधारकांक सशक्त करपाची मोहीम. आर्थीक साक्षरतायेत बायलांक प्रेरणा, तांची संपत्ती वाडोवपाक आनी तिगोवन दवरपाक मदत करप ह्या उपक्रमाचो हेत. राज्यांत दिसपट्ट्या अपघातांनी वाड. सोमारा खांडेपारात ताबो गेल्ल्यान उमटलो माल व्हरपी ट्रक. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघातांचे प्रमाण दिसपट्टे वाडत आसा. सोमारा राती कडेन खांडेपार पुला लागसार वाहना वयलो ताबो गेल्ल्यान माल व्हरपी ट्रक उमटलो. ताचे पयलीं ताणें लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. कोणाक दुखापत जावंक ना ही सुखदिणी गजाल. गोंयचे चडशे रस्ते काबार जाल्यात. रस्तो विभागा कडल्यान तांची देखरेखय जायना. करंजाळी कोपेला कडल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान दिसपट्टे लोक प्रवास करतात. रस्ते काबार जाल्ल्यान दुचाकी घेवन भोंवपी लोक ह्या फोंडकुलांनी केन्ना घालून घेत हाचो नेम ना. थळावे हो भंय उक्तावपाक लागल्यात. थळाव्यांनी साबार कागाळी करून लेगीत सरकारान कसलीच दखल घेवंक ना म्हणून थळावे फुर्योज जाल्यात. पळयात स्मार्ट सिटींतले स्मार्ट रस्ते. जाले हे कोपेला कडेन रोड आसा तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा की थिंगासर टू व्हिलरां इतले डेंजरस आसा की बेगीनच्या बेगी हेजी चवकशी करपाक जाय ह्या रोडाचेर की लोक हिंगासर फाटीं दोग जाण पडले खंय हेजे ह्या रस्त्याचेर. तुमकां दाखयलें आतां ते तुमी पयलें आसतलें कशें बरी हे कंडिशन आसा ह्या रोडाचेर. सगळे रोडाची दामोर गेल्लो आहा, फोंडकुलां पडले आनी एक सायडीन एक वयर येयल्या सगळी माती. हाजे अटेन्शनूच ना. सायडीक फोयो चलताय ते ड्रेनेज जी आतां करता पावसाच्या वेळार आनी सगळे म्हज्या फाटल्यान दिसता तो हिंगासर हो स्पॉट आहा एकदम डेंजरस स्पॉट. चड करून टू व्हिलर जे घेवन हे सायडीन येता वेता ते लोकांक एकदम डेंजरस आसा. आय होप हे गव्हर्मेंट हेजेर कितें तरी इनिशिएटीव घेतलो हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन सारको करपाक. हाजे पयले हांगासर दोग जाण पडलेले आसले. हेचे पळय लोक तो रोड एवॉयड करपाक लोक दुसऱ्या सायडींतल्यान वयता आनी पळयलात कित्याक एकदम डेंजरस गाडी चलपाक इतले डिफिकल्ट जाता की टू व्हिलरार तूं बसो जाल्यार सारके उडकी मारता, जाम जाता गाडी, चांग जाता. सो हो रोड जावन आसा करंजाळे कोपेला कडेन. गोवा 365 खातीर करंजाळेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हण SBI बँकेन बायलां खातेधारकांक सशक्त करपाची मोहीम सुरू केल्या. ह्या निमतान SBI करंजाळे शाखा आनी वेल्थ हब ह्युमन पॉवर ग्रो अँड प्रिजर्व वेल्थ हांणी एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पळयात. निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उद्देजक, दोतोर, वकील आनी घरकान्नी अशे नामनेच्यो बायलां खातेधारकां ह्या कार्यावळीत सहभागी जाल्लीं. आर्थीक साक्षरतायेत बायलांक प्रेरीत करप आनी तांकां तांची संपत्ती कशी वाडोवंक शकता आनी तिगोवन दवरूं येता हें चड समजून घेवपाची संद दिवप ह्या हेतान हो उपक्रम राबयल्लो. पळयात. All of you would be aware there is something called Azadi Ka Amrit Mahotsav going on all over the country. So as part of that celebration, I thought, being a lady myself, that I wanted to get my lady folks more into the wealth.
more to be decision makers, more to decide on all of us are working. But somewhere, in our culture, there is the fact that the man decides. It's okay. We know we are part of that culture. But somewhere I thought, what if I give the ladies also that kind of knowledge, that kind of empowerment to make their own decisions and handling their own money. So this is where I thought, I told my team that I want to do something for the ladies. And wealth managers customers need not necessarily be men. So this is the first initiative that I am coming here to. It's not that I'm addressing all of you, I just wanted to interact with my clients and see how you feel about this initiative. So we've started this initiative all over India, and I have said since the 75th year in India has gone by, we'll have 75 such programs where we have groups of women coming in, in all the modules, wherever we have the wealth piece. So this was something that I've come to, and since I've come to address my new relationship managers well, I'm so glad that this has coincided and I'm before you. So thank you very much, first of all for patronizing SBI, for being with us. I hope you're all happy customers, and this is our endeavor. That we want you to be happy. We want you to grow in your worth. We want your value addition to be part of our value addition. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचलच्या महामार्गाचेर रस्त्याचे काम चालू आसा. चवथ लागीं पाविल्ल्यान थळाव्यां खातीर हो पूल चवथीच्या विसर्जनाच्या वेळार उक्तो करपाची तात्पुरती वेवस्था केल्या. फकत चवथीच्या दिसांनी हो पूल उक्तो आसतलो. जेन्ना ह्या पुलाचें काम पुरायपणान जातलें तेन्ना येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशेंय आत्माराम गावडेन सांगलें. दिवचले विसर्जना खातीर सुमार 1,500 परस चड गणपती आसात. दिवचले महामार्गाचे काम चालू आशिल्ल्यान पूल बंद आशिल्लो तो आतां चवथीच्या दिसांनी विसर्जनाच्या वेळार तात्पुरतो उक्तो आसतलो. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मुखेल अभियंत्या वांगडा अध्यक्ष आनी हेर कावन्सील वांगड्यांनी चालू आशिल्ल्या कामाची तपासणी केली. त्या वेळार ते उलयताले. म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आनी हांगाले लोकल्स आहा तेंचो डिमांड आसा की चतुर्थी तांकां गणपती पावोवच्या प्रती हो ब्रिज ओपन करचो. ते आमी तांचे जे डिमांड आहा ते एक्सेप्ट करता आनी फक्त गणपती व्हरच्या दिसा 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस आनी 9 ते 11 दीस पर्यंत लोकांक गणपती व्हरपाक हांव ब्रिज ओपन करता. आनी ट्राफिकाक हो आमचे सगळे ताचे नेसेसरी टेस्ट केल्या नंतर आमी ओपन करता. फडे साहेबान सांगले प्रमाणे आनी आमचे वॉर्ड कावन्सिलर रंजना वांयगणकर आसा, आमचे सगळे जे गणपती पायता पळय घोटणेर 7 वॉर्डांक जवळ जवळ 7 वॉर्डांक सगळे गणपती हांगा पायता. 7 वॉर्डाचे गणपती त्या खातीर फक्त एक आमी इन्स्पेक्शन केला की चवथीच्या संदर्भान म्हणजे कशें कितें म्हणजे लोकांची गैरसोय जावची न्हू आनी माटोळीचे सामान आसतले सगळे तेंची बरी सोय जावची म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन केलें. ऑलमोस्ट बरें आमकां हें मेळ्ळें की तेंच्यांनी सांगलां की चवथी पुरते आमी हें करपाक दिता, सगळे अरेंजमेंट करता आमी, गणपती पावपाक बीन त्रास जावचो ना. मागीर परत तेंच्यांनी सांगलां की परत आमी तें काम आमकां जवळ जवळ 40% काम जालां, परत आमी तो बंद करतले आनी आमचें काम सुरू करतले. तुमी तांकां सांगलां बरें आसा म्हणून. फक्त आमकां एकूच हें आसलें की चवथीक अशें जवळ जवळ 1,500 कितें गणपती आसा ह्या सायडीक, तांकां एक गैरसोय जावची न्हू म्हणून हें इन्स्पेक्शन केलां. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. राज्यांतली पंचायत वेंचणूक सोंपतकच आदलो आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा तळागाळांतली वेंचणूक पक्षाच्या आदाराचेर न्हय तर लढो दिवपी उमेदवाराच्या बळग्या वयल्यान जाता. आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. 1997 वर्सा पयलेच खेपे सरपंच म्हणून काम करपी डायस म्हणटा ह्याच कारणां खातीर आपले पॅनल सातत्यान वेचून आयिल्ले आसा. सध्या काँग्रेसीच्या युरी आलेमावाच्या फुडारपणा खाला आशिल्लो हो मतदारसंघ कितलींशींच वर्सां नागरी प्रस्नांनी त्रासलेलो आसा.
जे सरकाराच्या उदरगत प्रकल्पाक लागून सोडोवपाक जाता अशें डायस म्हणटा. जावं पारोडा आमगे सातांतले 5 लोकांक जिखून दिले. स्वताचो 7 येताले ते पूण मातशें आमगे कॅन्डिडेट एक जालो आनी एक मातशें आमचे मध्ये जावन एक आमचे डिफीट जालो. सो 5 लोकांक जिखून दिले आनी आंबोले आमगेले 4 येयले. एक मोठो व्हड बाबू पडटा म्हाका 6 पडटा तितून तुमगे 4 जिखले 6 सो एक वाट आमगे एक पंचायत व्हड बाबू पडटा आनी 6 म्हाका पडटाले. सो हे लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिली. सो लोकांनी कामात करपाक हितून कोणाले एमएलए जायना कित्याक हिंगा ग्रासरूट लेवल. सो ग्रासरूट लेवल ते सरपंच पंच लोकांक खबर आसा आनी आमगे विलेज स्पेशली पारोडा आमकां खबर आसा कितें करपा तें. सो जे डेव्हलपमेंट हाजे कित्याक बीजेपीन गेलो ते लोकांक सगळें खबर आसा. डेव्हलपमेंट करपाक जे मागीर काम हाडयता ती वचून करून दाखयली. जावं चांद्रा अंडरपास तो कोणें करून तोय करून दाखयलो. आमगे वो गुडी टू काराड्या वायडनींग ऑफ रोड वो 40 वर्सां जाली. 10 वर्स मिनिस्टर जावन गेले पयलींचे. जायत आमदार जावन गेले. इतले एक्सिडेंट जावन लोक पांय म्हूण अजून घरां आसाय कितले मरून गेले. थिंगा एवरी विका ते पंपा कडेन आमगे गुडी पारोडा लोक हे जाले जखमी जावन आसाय. कोणे पूण आमी टू सीएम प्रमोद सावंतान देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना थिंगेलो इतल्यो फायल्स 20 crore 4 एस्टिमेट करून ते वायडनींग काम चालू आसा. कोविडा लागून मात डिले जालो. आतां हालीं 4-5 म्हयने भितर तें काम कंप्लीट जातलें. तो इनाम म्हाका लोकांक दिलो परत. बरें बीजेपी गेलो कित्याक गेलो खबर आसा आनी आमी काम कोताय लोकांलें. कुंकोळे फायर स्टेशन बी हाडे. आंबोले खंय रस्ते हॉटमिस्टींग घालून दिलो. म्हणजे पार्टी एशमो वोट आसना म्हणजे बीजेपी काँग्रेस. आतां आमगे एसएमचे झेडपी पार्टी सिंबलाचेर जाली आनी हिंगा पंचायत म्हणटा कितें म्हणजे लोकां खरें कोण काम कोता कोण लोकां पावता ते लोक पळोवन वोट मारता. वर आमी सांगिल्लें ते कोणाक बसयलें लोक मानना. आनी म्हणजे पार्टी लागून एशें लोक मानत आमचे हिंग जाल्यार. सो पार्टी ब्लेसिंग आसोताय. सो आमगेले स्पेशली पारोडा लास्ट 97 जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो आज पासून पंचायत म्हजे अंडर हांव इलेक्ट करून हाडलो आसा. 25 वर्स पासून 97 हांव सरपंच जाल्लो. मागीर परत 2002 जाल्लो सरपंच. तेन्ना सो ती पंचायत आमच्या हातीन आसा. जेन्ना हांव एमएलए जाल्लो आतां 79 तेन्नाय सगल्यो पंचायतो 6 पंचायतो एक्सेप्ट म्हणजे 6 पंचायतो आमच्या हातीन आसलेल्यो. जावं आमगे सालसेटी पटाय त्यो 4 मागीर आंबावले आनी हिंगा. पूण आतां कितें जाता थोडो बेज आमचो सालसेटीक मोस्टली लोक काँग्रेस आसताय. सो तिनी 3 पंचायत जावं चांदर गिरदोले म्हाका जावन थिंगा तेजे येयले पॅनल. सो म्हज्या 2 येयल्याय थिंगा. पूण आमी तेश कोण डिस्क्लोज केलें ना आनी हांव पर्सनली कोणाकूय अशें कोन्न सांगपाक गेलो ना कित्याक वोट मारे कोरे म्हूण. सो आमी इनडायरेक्टली सपोर्ट केल्लो थोड्या कॅन्डिडेटाक. ते मुगे जिखलो आसाय. हांव ते डिस्क्लोज करना. हांवें हालीं मेन इनिशियल घेतलो तो आमगे पारोडा आनी आंबावली पंचायती. आनी बाळ्ळी तो आमकां चड बाबू पडटा. 5 पॉयंट ताका पडटा आनी 4 पॉयंट म्हाका पडटा. 9 मेंबर पंचायत ती व्हडली पंचायत बाळ्ळी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. 44व्या आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडात कांस्य पदक जिखल्या उपरांत 2 सप्तकां उपरांत गोंयची बुद्धिबळ विजेती भक्ती कुलकर्णीक काल सांजवेळा मुख्यमंत्र्यान एसएसजीत कायम नोकरी वांगडाच रोख इनाम दिवन भोवमान केलो. भक्तीन राज्यांत राष्ट्रीय पांवड्यार जायत्यो सर्ती जिखून इतिहासीक ट्रॅक रिकॉर्ड तयार केला आनी ताची मोख आशियाई खेळा कडेन आसा. पळयात. आज तुका हें केला गव्हर्मेंट जॉबा लागून तुका आज तुका डिक्लेअर केला. तुका कशें दिसता? First of all, I'm really happy, grateful to CM, grateful to our Sports Minister Gowde sir and SAG Director Gowde sir for announcing this job offer. It was really nice and it was a pleasant surprise for me. I think now onwards, since I don't have a sponsorship, I think I'll be able to focus properly on my chess, on my tournaments without thinking about any financial issues.
So I'm really grateful to them, and definitely I'll try my best to win world title now very soon. Thank you so much. Now my next tournament will be Asian Games, which will I think be in October. So I'm actually working hard for that. But I'm sure when people see that one person is getting felicitated, getting rewarded, I'm sure that other sports persons will also work hard. They'll get inspired by that and they'll work harder and do something well in sports. Facilities before the sports player wins the medal, the facilities they provide all. I think this is like something very special. So I don't want to speak about past, but whatever they have given me, it's really amazing. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक हलको पावस पडटलो, तशेंच मळबांत वत आनी दमट हवामान पळोवपाक मेळटलें. चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरून वातावरण गरम उरतलें, जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. ते भायर ह्या काळांत बोट मालकांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी कमी केल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.